Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. कोविडान भारतभर धुमाकूळ घातला. दिसांदिस कमी जातलें अशें म्हणटा, पूण तेच तरेन कांय अजून पसून कमी जायना. गोंयांत लास्ट 2 आठवडे 30 पेक्षा चड आनी 40 पेक्षा चड अशे कितलेशेच फावटी डेथ जाले आनी ताजी जबाबदारी सरकार घेना. कोणाचो आवय गेली, कोणाचो बापूय गेलो, कोणाचो भाव गेलो, कोणाचे आजोबा गेले आनी हे सगळे आमी पळयत आसा. आनी आपले परीन आतां ह्या गोष्टीक पूर्ण विराम दिवपाक जाय. लोकांनी एकठांय कार्यरत रावपाची आवश्यकता. पयलीं हांवें सुचोवपाचें केलो की सबंद गोंयांत जें घडलें गेल्या एप्रील पासून आज पर्यंत तें कशें घडलें हाजी एकान एक इश्यू आयले. हांवें प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीक कळयलो आनी त्या बद्दल हांवें कितें कळयलां, कारण काही मिडियाक रॉंग न्यूज पावयल्यात. सद्या ते खंयचे खंय पसरत आसा आनी त्या खातीरच ही पत्रकार परिशद घेवची अशें मनांत दवरून हांवें तुमकां सगळ्यांक हांगा आपयलें. पयलें म्हणलें एप्रील सुरवाती काळांत हांवें मुख्यमंत्र्या कडेन जें कितें ताका बरयलां तें हांव उलयतां. कडक कर्फ्यू 8 नंतर लावचो अशें मागलें. मुख्यमंत्र्यान टुरिजम इंडस्ट्री इफेक्ट जातली, इकॉनॉमी इफेक्ट जातली म्हणून कर्फ्यू लावना. आनी त्या नंतर जवळ जवळ 10 ते 12 दिसांनी रातचो 10 नंतर कर्फ्यू लायलो. ताका वरतूच नाशिल्लो. ज्या वेळार तांणी कर्फ्यू लावपाचो त्या वेळार आमी कडक लॉकडावन करचो अशें मागिल्लें. 15 दिसाचो लॉकडावन IMAन मागिल्लो, स्वता हांवें मागिल्लो. आनी त्या नंतर गार्ड ही जी गोवा मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन आसा तांणी मागिल्लो. त्या शिवाय बाकीच्यो पार्टी NGOन प्रत्येकान 15 दिसाचो कडक लॉकडावन मागलो. आनी थंयच कोणा तरी बिजनेसमॅनाक घट धरून आनी ज्यांची हॉटेलां आसा, मागीर ते आमदार आसूं मंत्री आसूं, कारण ती हॉटेलांची नांवां कोणाची आसा आनी कोण कोण ताच्या फाटल्यान आशिल्लीं ही कालूच एका वर्तमानपत्रांत प्रसिद्ध जाल्या. हांव त्या वर्तमानपत्राचें मनभसून अभिनंदन करतां. कारण जवळ जवळ मंत्री आनी हे मेळून 9 जाण, आमदार मेळून 9 जाण हे हॉटेलांतले मनीस आसा ज्यांनी हेका अपोज केल्लें अशें प्रिंट मिडियान म्हटलां. आनी हें खरें आसा. कारण 15 दिसांचो जर लॉकडावन केलो जाल्यार आज जी गोंयचे आनी गोंयच्या कुटुंबांची हानी जाल्या, दर दिसा 30 वयर ते 60 लोक वयर मेले. हे काही कारणां लागून जाले जरी आसत तरी ताची जबाबदारी ही सगळ्या सरकाराचेर येता आनी सरकारान ती घेवची पडटा. आनी त्या खातीरूच हे जें लॉकडावन करूना, कित्याक करूना ह्या विशीं हांवें प्रायम मिनिस्टराक बरयलें. तिसरी गजाल, इकॉनॉमी रिबिल्ड करपा खातीर आमी कितें कितें करपाक जाय त्या विशीं हांवें म्हजो विशय प्रायम मिनिस्टर कडेन मांडलो. आनी हेंच करता आसतना हांवें अशें एक सुचोवणी केली की भारतांत आतां बसून जी इलेक्शनां जालीं तातूंतल्यान आमकां दिसून आयलें, ज्यो जात्रा जाल्यो, जी लग्न समारंभ जाले, मोठे मेळावे जाले, ताचे पसून आमकां दिसून आयलें की कोवीड वाडत आसा. आनी त्या खातीर ऑस्टेरिटी मेजर घेता आसतनाच आमी कोवीड-19 कसो कंट्रोल करूं शकता हेचें उदात्त उदाहरण दिता आसतना हांवें सांगलें की जनरल इलेक्शन्स ऑफ ऑल पार्टी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन
लोकसभा इलेक्शन, राज्यसभा इलेक्शन, असेंब्ली इलेक्शन, स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँक इलेक्शन्स, त्यानंतर अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक इलेक्शन, जी बारीक बारीक सोसायटीची इलेक्शन असतात ती इलेक्शन, त्यानंतर हाऊसिंग सोसायटी इलेक्शन, मेळाज, फीस्ट, लग्न समारंभ, साखरपुडे आणि देवळांत मोठे उत्सव जातात, चर्चींनी मोठे उत्सव जातात, जे मशिदींनी मोठे उत्सव जातात, ते सगळे कंट्रोल करपाची 2 वर्सां आवश्यक जातात आणि हे कंट्रोल 2024 पर्यंत करपा खातीर कितेंय जर उपाय योजना करपाक जाय जाल्यार ती तुमी करपा खातीर फुडें सरचें अशी सुतोवाय हांवें ह्या प्रायम मिनिस्टराच्या पत्रांत केला. आनी त्याच बरोबर 2024 पर्यंत जी इकॉनॉमी आमची कॉलेज जाल्या ती काय आमी 2024 पर्यंत रिवायव करूं शकना. आमी जर इकॉनॉमी रिवायव करतले आसत जाल्यार कमीत कमी 5 वर्सां जाय आनी आमी ह्या 3 वर्सां उर जाल्यार इकॉनॉमी आसा त्याचेर हाडपाचो आमचो प्रामाणीक प्रयत्न जर आमी केलो आसत जाल्यार ह्यो गोश्टी शक्यता आसा अशें आमी पत्रांत म्हणटा. त्या शिवाय बाकीचे जे PSUs कॉर्पोरेशन आसा किंवा गव्हर्मेंटाची कॉर्पोरेशन आसा, हेल्थ डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट आनी बाकीचे सोडून जो रिक्रुटमेंट आसा तो टायम बी स्टॉप करचो आनी ज्या कडेन डॉक्टर्स, नर्सीस, हेल्थ डिपार्टमेंट, पोलीस फोर्स जाय थंयच रिक्रुटमेंट करचो आनी तोय बी कॉन्ट्रॅक्ट तेचेर करचो अशें प्रायम मिनिस्टर हांवें कळयलां.